दीस ब्रेस्तार जुलैची 31 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 40 वळ 16 तावन 21 पर्यंत आनी 34 तावन 38 पर्यंत. सर्वेस्परान फरमायल्ले पर्यंत मोयजेन केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मोयजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरलीं, चौकटी उबो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पड्डो सोडयलो आनी तंबाचें दांपणू ताचे वयर घालें. सर्वेस्परान मोयजेक फरमायलेले प्रमाणें हें केलें. उपरांत ताणें सोल्ल्या शासन घेवन पेटेन दवरलें. पेटेक दांडे घाले आनी पेटे वयर कृपासन बसयलें. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पड्डो घालून सोल्ल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्परान मोयजेक फरमायल्ले प्रमाणें हें केलें. तेन्ना एका कुपान जमाते तंबू धांपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमाते तंबांत भितर सरूंक मोयजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसतली. जेन्ना खूब निवासांतावन वयर सरतलें तेन्ना इस्रायल परजा आपलें पैण सुरू करतली. पूण खूब वयर सरनातल्यार ते वयर सरता पर्यंत मुखार वचनातलीं. सर्वेस्पराचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतलें आनी रातीं तांतू उजो आसतलो आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या अख्ख्या पैण्या वेळार दिसतलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 34, 3, 4, 5 आनी 6 आनी 8 आनी 11. श्लोक. सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता, अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होकळीक गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. तुजे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरपुजांक पर्यंत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. तुकास आदार करून घेतले मनीस कितले भागी. चलतां चलतां तीं घट बळवोन जातात. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. तुज्या बिडाराच्या आंगणान खर्सिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसां प्रास कितल्याकी उत्तम. नश्ट्यांच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवाळाच्या उमरार पडून आसचें कितल्याकी बरें. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उघड सर्वेस्परा. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 47 तावन 53 पर्यंत. जेजू लोकाच्या जम्या लागीं म्हणालो, सर्गीचे रास एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर्व जिन्साची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें वडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली पाट्यांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेताले आनी खोट्यांक बोरांतावन वेगळे करून उज्याच्या आगटांत उडयताले.
थंय जातालें विलाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय, जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दन्या बरी, जो आपले भंडारांतले नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. ह्यो ओपारी सांगून जातस जेजू थंयसो भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता पश्चाताप आनी मन परिवर्तना विशांत उलयता. जेजू पागीन रास करचे मासलेक तुलन करून विवर्सिता. कशें एक पागी बरी मासली आरयता आनी पाड भायर उडयता, तशेंच आमच्या जिवितांत विंचवण आमी करीचे. सोम्याक आमी सदांच सोदिचे आनी बरें आदार देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेल्यार आमी सर्गराजाक लागीं जाता. आमी क्रिस्त थंय आसां वा क्रिस्ता विरोध आसां, हें सवाल आमकांच आमी विचारीचे. सांत जेरोम म्हणटा, आमचो न्याय करता केदळा दृश्टीक पडटा म्हूण आमकां कळीत ना. देखून सदां नीत आमचे दीस लागीं पावल्यात म्हूण चिंतून जियेचे. हीं उतरां आमच्या क्रिस्ती धर्माची तीव्रता दाखयता आनी जबाबदारेन जियोंक अवकाश करून दिता. क्रिस्त सर्गाक पावची वाट, आमचो संतोष ताका मेळचो. तें राज आमचें करून घेवचें तर ताच्या राज्याची थोडी नियमां आमी पाळूंक आसात. म्हज्या अती ल्हान भावा भयणींक तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. हे नियम आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां सोमी आदार दिवं.